माझें नाव सूर्यकांत गांवकर। हांव भुईपाल हांगासर रावतां आनी गेली 17 वर्सां जालीं हांव रानांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वनस्पतीचो वापर करून गणेश मुर्ती देखावा तयार करता आमच्या घरा। व्हडल्यान व्हडलो हांवें 5 फूट 4 इंच पर्यंत व्हडलो गणपती केल्लो। तायकिळ्यांचो बियांचो वापर केल्लो, नाण्याच्यो बियो, बिल्ल्या माडाच्या सुपाऱ्यांचो वापर करून, लाकडाचो भुसो, कुंजनीचे पारंबे अशे वेगळे वेगळ्या वनस्पतींच्या घटकांचो वापर करून आमच्या घरा हांव देखावे तयार करता। तर तसोच ह्या वर्सा बी हांवें असो धाकटोसो गणपती तयार केल्लो आसा। तेका हांव गवताची फुलां वापरून ह्या वर्सा तयार केल्लो आसा। आणि हो देखावा 7 दिसां खातीर आमच्या घरा भाविकां खातीर पळोवपाक मेळटलो, तर तुमी अवश्य भेट दिवची। तर आमच्या सगळ्या गोंयकारांक हांव एकच विनंती करता की शक्यतो प्लास्टर ऑफ पॅरिसची जी गणपतीची ज्यो मुर्ती आसा त्यो आपल्या घरा पुजना खातीर हाडच्यो न्हू, जेणे करून आमचे पर्यावरण आसा ते दूषित जावचें ना आनी रोगराई आमच्या गोंयाक जर येवपाक जायना जाल्यार आमचें पाणी जर दूषित जावपाक जायना जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो आसा ह्यांचो शक्यतो वापर कमी करप